दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर ह्या दोघांचे इंडक्शन माझ्या कॅबिनेटात जालें। हांव तांकां खूब अभिनंदन करता, दोघांचे कॉंग्रेच्युलेट करता आणि दोगूय जाण मंत्री म्हणून सरकाराच्या कामात खूब बऱ्या पद्दतीन इन्वॉल्व जातले। गोंयच्या आमी जशें म्हणटा की विकासात तांचोय हातभार खूब मोठ्या प्रमाणात लागतलो। आयच्या दिसा हांव गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी गोंयच्या सरकारच्या वतीन तांकां दोगांयच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता आणि तांच्यांनी खूब बरें काम करचें अशी तांच्या कडल्यान हांव अपेक्षा सर तवडकरांक म्हणटा की आपणाक आनीक स्पीकर म्हणून रावपाची इच्छा आशिल्ली बट आज गवर्नर ने 2 मिनिस्टर मिस्टर दिगंबर कामत और रमेश तवडकर इनको मेरे कैबिनेट में इंडक्ट किया। तो मैं दिगंबर कामत और रमेश तवडकर इन दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पूरे गोवा के लोगों की तरफ से उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और गोवा के विकास में उनका बड़ा योगदान रहेगा, यही उनको शुभकामनाएं। मेरे कैबिनेट में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से वो दोनों लोग गोवा के विकास में और गोवा के लोकहित का काम वो हमेशा के लिए करेंगे। बस यही मैं शुभकामनाएं उन लोगों को देता हूँ। सर पोर्टफोलियो कितें जालें डिसायड? सर पोर्टफोलियो कितें जाला सर? दोन्ही आमदार जे आसा ते आयज मिनिस्टर जाले, तांकां कामाचो खूब अनुभव आसा। खूब वर्सां पासून ते राजकारणात भितर आसा। तांच्या कामाचो, तांच्या वर्सांचो आनी हाचो अनुभव जो आसा त्या अनुभवाच्या आदारार सरकाराक फुडें व्हरपाक आमकां मदत जातली। संघटनाय आमकां वाडोवपाक जाय। पक्ष हो वाडत आसा, त्या पक्षाक सगळ्यांक सांबाळून घेतना आमकां आनीक एक घटमूट करपाची प्रक्रिया आसा। आनी कितें जावपाक शकता? सकूल जावपाचें आसा। हां कितें जावपाक शकता? योग्य वेळाची वाट पळय।